देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 23 वोल 23 ते 26. जेसून म्हणलें, दोंग्या दोन शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, तुमचें खोटा. ओडतेल्याव बोंदिशेप आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण सुमूर्तीचे उदीक मोलाचे कायदे मुणगे नियानीत दया आनी विस्वाशीपण तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचें न्हय आसलें, पूण हें तुमी पाळूंकूच जाय आसलें. 1000 जोडारी घालून काडटात आनी ऊंट गिलतात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या दोन शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, तुमचें खोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी निटोल करतात आनी भितरल्यान तुमीच नागवणी आनी पोजोडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तें नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. हें जिवीत आमकां देवाचें देणें. ह्या संवसारांत आमी यात्रेकारां. भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान आमी सर्गीची वाट चलता. आमची नदर सर्गीच्या जिविताचेर आसा. आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आमी वावुरता. आमच्या जिविताचेर नदर घालून देवाचो पवित्र आत्मो आमकां उजवाड दिता. दोंगेपण पयस करून खरें स्वताचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां जेजूच आदार दिता. भितरलें आनी भायलें रूप एकूच आसूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमेन.